सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. आणि माझी जस्ट म्हणतात तशी सकाळ जाल्ली आसा आणि मम्मी नाही सकाळी सकाळी शेतान गेल्ली आ 8:30 समथींग कितें तरी गेल्या ती. आणि आयज म्हटलें तुमचे बरोबर म्हाजो रुटीन शेअर करूया कसो कितें आसता. स्पेशली जेन्ना मम्मी शेतान वयता पळय तेन्ना म्हटलें म्हाजो रुटीन कसो कितें आसता तो प्रॉपर तुमचे बरोबर आयज शेअर करूया या व्हिडिओ. सो गायज चला तर फटाफट आमचे सगळं रुटीन करून घेऊया आणि तुमकां आयज फूल रुटीन दाखयतलें म्हाजो कसो कितें आतां. उठच्या उठून रुटीन सुरू जाता म्हाजो. आणि सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार हांवें केंस बरे बांदून घेवया. आणि हांगसर आमी जमनीरूच न्हिदता. म्हाका वयर न्हिदपाक आवडना बॅडीचेर बीन. सो जमनीरूच न्हिदता हांव. आनी हांगासली सगळी जे ब्लँकेट्स बीन घातलेले तेजी पयलीं घडी मारून घेतली हांवें. आनी सद्या कशें आहा पावस पडटा सो भरपूर थंड लागता तेका लागून चडून मातशें घालचें पडटा जमनीर बीन. नाल्यार उदक सुटलें जाल्यार फाटीन बीन येवं शकता. तशें सगळी हांवें घडी मारली. आनी मम्मी बीन म्हाज्या सायडीकूच न्हिदता. आमी सकयलूच न्हिदता जमनीरूच. तशें कितें वयर न्हिदनाच. आनी सद्या कशें हांव उदक सुट्टा मदीं मदीं सो प्रॉब्लम जाता. आनी अशें करून पयलीं हांवें सगळी म्हणटा तशी घडी मारून घेतली. तेज्या मागीर टीवी कडेन जें कितें कितें आसलें ते रातचें बीन अशें आमी हांगसर थंय दवरता सो ते पयलीं सगळे ड्रॉवरान बीन दवरून घेतले. आनी उदकाची बॉटल बीन हांगा आसतात आमची. तेज्या मागीर हांव डायरेक्ट रुमान गेलें ती घडी मारलेली ते व्हरोन हांवें सगळे ब्लँकेट्स बीन बॅडरुमान दवरले. तेज्या उपरांत हांगसर भरपूरशे कपडे लोंबताले कारण आमी बॅडरुमानूच सुकत घालता. आनी तेज्या मागीर म्हाजें काम आसता की नुस्तेकांक बीन खावंक घालपाचें. ते पयलीं म्हणटा तशें उठले उठून मागीर हांव तें काम करता. तेज्या उपरांत हांगसर शेनरी बीन हांवें अशीच उडयल्ली. आनी थोडे कपडे हांगसर आसले जे आमी दाराक बीन लायता सायडीक कारण कोणूय जीव जंतू येवं शकता रातचो म्हणून. आनी ते बीन घडी मारून दवरली. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें सारन मारपाक घेतली. आनी बॅडरुमान आनी हॉलान सारन मारीत मारीत सकयल गेलें. आनी तसो कर तर नासता बट 2 टायम आमी सारन मारतातूच सकाळ सांज म्हणटात तशी. आनी मदीं चुकोन केन्ना आसतातूच. अशें करून हांवें दोनूय रुमान ह्या सारन मारून घेतली. तेज्या मागीर सकयल मारया म्हटलें पयलीं हांगसर मारून घेतली हांवें. गजरा रे तेरे काले काले नैना, गजरा रे तेरे काले काले नैना. सो गायज म्हाजो थोडो रुटीन करून जाल्लो आसा. आनी हांव फायनली आतां ब्रश करपाक येयला. ब्रश करतलें मागीर चाव पितलें कडकशी चाव करतलें मागीर चाव पितलें. सो ब्रश करून घेवया. आनी हालींच हांवें हेअर कट केला कारण हेअरफॉल म्हाजो भरपूर वाडलेलो. सो तेका लागून हांवें हेअर सामके शॉर्ट केले. सो असो म्हाजो टायमपास आसताच चालू सकाळचो. आनी आपल्या भितरूच मस्त रावंक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर की ना कमेंट करून सांगा. आनी फाटल्यान न्हय सगळें अवॉयड करा कारण हांव स्टोरुमान आहा सद्या ब्रश करपाक येयला. सो गायज चला तर फटाफट ब्रश करून घेता. ब्रश करता करता न्हय लायटूच गेली. सो चला आतां च्या करून घेवया. चावे वचून दिसाची सुरवात ही माझी अजिबात जायना. म्हाका चाव सकाळची जायत पडटा. आनी हरशीं कशें हांव मम्मीच चाव करता पूण आतां म्हाकाच करूंक जाय कारण ती शेतान गेल्ली आहा. आनी वांगडाच बसून आमी चाव घेता खरें तर. तितलो टायमूय आमचो बरो वयता गजाली मारून मारून. आनी हांगसर हांवें चाव दवरली. म्हाका मातशी कडक चाव जाय पडटा. आनी चाव म्हाजी रेडी आसा हांगसर. कमी गोड लागता म्हाका चाव पूण कडक लागता सामकी. आनी चाव हांवें एकल्याक लागूनच केल्या कारण एकल्याच बसून आतां पितलें. आनी चाव म्हाजी रेडी आसा. तेज्या उपरांत चाव हांगसर हांव एन्जॉय करतालें. आनी एकल्या बसून म्हाका एक्चुली बेजार येतालो. तेज्या उपरांत हांवें म्हाजो मोबायल घेतलो दुसरो म्हणजे मम्मीचो मोबायल घेतलो. आनी तेजेर मातशें काम केलें. भरपूरशे मॅसेजीस आसले सो ते डिलीट मारले. आनी चावूय घेतालें हांव सायड बाय सायड. हांव न्हू वांगडाच 2 कामां करता. एक तर खावप चालू आसा म्हजें आनी दुसरें म्हटल्यार ब्लॉग एडीट करता. कारण म्हाका जो एकाक सुमार कसोय करून ब्लॉग म्हणटा तो पब्लीश जावंक जाय. कारण ह्या दिसांनी मोबायल सारको नासल्या कारणान म्हजे ब्लॉग्स भरपूरशे कमी गेले. सो आतां म्हाका ब्रेक म्हणटा तो घेवपाचो ना. ब्लॉग हे टायम टू टायम पावोकूच जाय वचोकूच जाय. सो दोनूय कामां वांगडाच करता हांव. आनी मदीं लायटूय येता वयता. तर फ्रेंड्स म्हाजो ब्लॉग एडीट करून जालो आनी च्या बीन घेवन जाली म्हाजी. परत आसले तशें हांव रुटीन स्टार्ट जातलो. म्हाजो बाकीची कामां आसता ती हांव करपाक स्टार्ट करतलें. तेज्या पयलीं हेरीक दाखयता तुमकां कारण ब्लॉग स्टार्ट केल्याक आजून हेरीक दाखोवंक ना. सो हेरीक दाखयता तुमकां आनी मागीर परत आसलो तसो म्हाजो रुटीन स्टार्ट करता. पळयात हेरी हांगसर बसला
आणि तो नाही मम्मीचो वेट करता कारण मम्मी केन्ना येतली आणि मम्मी घरा कडेन आसता पळय तेन्ना कितलेशेच फावटी बिस्कीट खावपाक वयतलो बेश्टोच तिचे कडेन वयतलो आणि सद्या ती नानायचो वेट करता हांगसर बसून. एरी मस्त्या 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 पळयता मस्त्या मस्त्या एरी डू 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 पळयात मारूं फुडें मारूं. डिश 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 डू डूश डिश पळयात झगडोंक फुडें झगडोंक. चल चल बाय 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 हॅरी बाय. हॅरी वांगडा मस्ती केल्या उपरांत हांगसर आसले तसो म्हजो रुटीन परत स्टार्ट जालो आनी ह्या रूमान हांवें क्लीन करूंक नासलें. चाव घेतल्या उपरांतूच म्हटलें क्लीन करया आनी हांगसर हांवें सगळें क्लीन केल्या उपरांत सोफाचेरूय मातशें क्लीन केलें. बेडशीट म्हणटात तशें सारकें केलें कारण बसून बसून बेडशीट मातशें तें आसलें तशें खळवडटा तेका लागून परत सारकें केलें. तेज्या उपरांत हांव डायरेक्ट गेलें किचनान च्यावेचीं आयदनां बीन धुवपाचीं आसलीं. चाव घेतल्या उपरांत ती भरपूरूच जाली. तेज्या पयलीं हांवें जी स्टँडार घालपाची आसली 2 दवरलेली मम्मीन सकाळीं ती हांवें पयलीं स्टँडार घालून घेतली आनी तेज्या पयलीं थोडे वेस्ट आसले च्यावेक उरलेले ते हांवें एका आयदनान काडून घेतले. तेज्या उपरांत हांगसर एक एक करून सगळीं आयदनां स्टँडार घातली कारण तशीच जर हांवें दवरली जाल्यार मम्मीक ती चड जातली. सो हांगसर हांवें घातलेली बरी म्हटलें. तशें मातशी ओली आसली ती तरी बट हांवें घातली कारण म्हाका आयदनां धुवपाक मेळची नासली आनी धुल्लेली आयदनां परत त्या बकेटान दवरूंक गावची नासली. तेका लागून हांवें फटाफट आयदनां धुवन घेतली आनी फुडें तुमकां हॅरीचो आवाज म्हणटा तसो आयकोंक गावतलो ह्या व्हिडियोन. ऐकलो की ना हॅरीचा आवाज, हो आमच्या हॅरीचा आवाज. तेज्या उपरांत हांव बेडरुमान गेलें डायरेक्ट आनी बेडरुमान कपडे सुकत घातलेले. आमी पावसांतल्या बेडरुमानूच सुकत घालता कारण फॅनाच्या पोंदा ते बरे सुकोन येता. सो ते म्हटलें फोल्ड करून दवरया आनी तशे थोडे कपडे आसले थोडे आमी भायर सुकत घातलेले. बेडरुमान तर अर्जंट अशे जायतेच कपडे आमी बेडरुमान सुकत घालता आनी हलकेशे मातशे सुकल्या उपरांत बेडरुमान घालता, वले अशे घालिना. सो हे फटाफट हांवें घडी मारून फोल्ड करून दवरले कारण ते मागीर दुसरे घालूंक आमकां बरें पडटा. सो फ्रेंड्स म्हाजो सकाळचो रुटीन जालो आनी आतां खंय तरी हांव फ्री जाल्लें. जस्ट आत्तां खंय तरी फ्री जाला आनी आत्तां म्हाजो सकाळचो रुटीन काबार जालो सगळो. तरी थोडो फारसो आसा, झाडांक उदक घालूंक जाय आसलें बेडरुमांतलें बट ते आसूं म्हटलें फाल्यां घालूं शकता हांव कारण ते जर आतां करूंक वसत जाल्यार परत दुसरी कामां उरतलीं आनी मातसो म्हटल्यार फ्री टायम घेवया बसया आनी परत दुसऱ्या कामांक स्टार्ट करया. आनी तशें तर कामां सगळीं म्हजी जाल्लीं आहा, फकत आतां एकूच काम उरलां. फाटल्या दारांतय आमचे भरपूर शेळो जाला, निसरपाक जाता म्हणजे चलतना स्लीप जावपाक जाता. सो तें मातशें म्हाका घासपाचें आहा. हरशीं कितें मम्मीच घासताली पण आतां ती कशी शेतान वयता सो तिका पॉसिबल ना ते येता म्हणजे तिका टायम तितलो मेळचो ना आतां. सो म्हटलें हांवेनूच घासून घेतलेलें बरें तें बट तेज्या पयलीं हांव मातशें बसतलें फ्री टायम बरो घेतलें आनी मागीर तें काम सुरू करतलें. आनी हांवें केंस नाय वयर बांदले कारण म्हाका काम करता करता गरमी जावपाक लागली आनी म्हाका चडशे केंस अशे सोडूनय घरान नासता हांव चडशे म्हाजे केंस अशे वयरूच आसता. सो मातशें बसतलें आनी परत आसलें तशें रुटिनाक सुरू करतलें. मातशे टायम बसलें आनी आसलें तशें परत हांगसर हांव कामाक लागलें कारण हांगसर भरपूर शेळो जाल्लो आनी स्लीप जातालें. तेका लागून म्हटलें मातशें घासून घेवया आनी पावस मातसोसो गेल्लो सो म्हाका घासपाक बरें पडलें हें. खरें तर मातशें म्हाका हाडूय जाता अशें म्हणूं शकता. ह्या ब्रशान तितलें वचनासलें आनी ब्लिचींग पावडर बीन घालूंक जाय पूण पावस सद्या 3 दीस कंटिन्युअसली चालूच आसलो तेका लागून ते ब्लिचींग बीन घालूंक प्रोपर चान्स ना. आनी हो जो रोड दिसता पळय तो
एकदम म्हणटा तसो ओवरलोड जाता. पावसान तुमचो पांय सुद्दां रावना इतलो लोड येता उदकाचो वयरसून. आनी सायडीक जी बॉर्डर आमी केल्या ती कारण कोणाचें सपोज वेस्ट म्हणटा तशें उदक जर कोणाचें येता जाल्यार तें एका सायडीनसूनूच येता, आमच्या तोंडा मुखार येयना. तेका लागून सगळ्यांनी मेळून ही अशें एका सायडीकूच केला. आनी हांगसर तुमी पळोवंक शकता थोडे थोडे हांवें घासून घेतले, तशें म्हाजे कडेन तितलें जायना जालें तें कारण शेळो म्हणटा तो वसना जालो. सो आनी कितें तरी ऑप्शन सोदचें पडटलें हेका. आनी हांगसर ब्रश पळयात शेळ्यान सामको म्हणटा तसो फूल जालो शेळो. आमच्या हांगसर बरें कडक वत येयला सामकें. पावस गेलो आनी वत येयलें कडक पळोवंक शकता तुमी. आनी मम्मी बीन येयली आनी मम्मी म्हणटा की आमच्या हांगसर शेळो जालो थंय चुनो घालया म्हणून. हरशीं तर वदळ हांवें घासलेलेच ते, बट ती म्हणपाक लागली कडक वत पडला जाल्यार मातसो चुनो मारया, शेळो तितलो वयतलो. आनी चुनो मारलो काय तेचेर थोड्या वक्तान पावस पडलो न्हय का शेळो आपुणूच वयता. सो ती म्हणपाक लागली चुनो मारून घेवया. आनी बरें कडक वत पडला, कपडे बीन बरें सुकोवन येतले. आनी ती जी वाट दिसता न्हू तुमकां थंय जाल्यार वचपाचेंच ना, ती वाटूच बंद आसा कारण भरपूर शेळो जालो. सो सगळ्यांनी वाटूच सोडली ती. म्हणजे अशें म्हणू शकता त्या सायडीन वचत न्हू जाल्यार कशी पडत न्हू सांगूं येना, भरपूर स्लीप जाता थंय. आनी हांगसर आमची वाट पोरसावन वचपाची, थंय मातसो हे मारता, ब्लिचींग मारता खंय, चुनो मारिना मम्मी. आनी हांगसरूय सगळ्याक शेळो जाला थंय मेरेन सामको. जेन्ना पावस नासता पळय तेन्ना हे टायल्स एकदम बरे म्हणू शकता. आनी पावसान एकदम हे टायल्स म्हणटा तशे डेंजरस. पयलीं बांयचेर कोण उदक बीन व्हरोंक येतालीं पळय तेन्ना सामकें पडोंक जातालें. आनी पावस नासतना बरें आसा, कितें सुकोवपाक बीन बरें पडटा हे टायल्स, पण पावसान एकदम भंय सामको. आनी मम्मी पळयात हांगसर ब्लिचींग पावडर घालता, चुनो नाका म्हणपाक लागली, ब्लिचींग घालया. आनी वत पडला सो बरें लागतलो तो मातसो ब्लिचींग पावडर. आनी वत पळयात कडक वत आसा. तशें पावसान त्या सायडीन काळोख केला बट वतूय आसा ह्या सायडीन. गेटी घाल मातसो. हांगसर घातलो पळोवंक शकता तुमी. मातसो पावस पडोंक जायना न्हू, लागतलो. आनी मम्मी मळ्यांसून येता येता सोमतें हें काम स्टार्ट केलें मम्मी. सकाळीं मातशें घासलेलें हांवें तें, पूण तितलें वचना जालें तें ब्रशान. पुरो आनी परत पावसान काळोख केलो, वतूय येता मदीं, पावसूय काळोख करता. पळयात मातसो पावस ना आयल्या पुरो. पुरो मगे. सो डन जालें आमचें ब्लिचींग घालून सगळे कडेन. सो गायज असो आसता म्हाजो सकाळचो रुटीन जेन्ना मम्मी नासता घरा कडेन तेन्ना. सो आय होप सो तुमकां आयचो रुटीन म्हाजो कळ्ळो आसतलो कसो कितें आसता तो, आनी म्हाजो रुटीन आवडलो आसतलो. आनी जशी बाकीची सगळीं कामां करतात तशी बीन हांव घरा कडेन तशेंच काम करता, तेंच काम आसता म्हाका, वेगळो कितें रुटीन नासता म्हाजो. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय. आनी वारो मारपाक स्टार्ट जालो.